आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडून जेजून मनीस कुळा सवें हो व्हड मोग दाखयलो. ही परब नातालां सोमयार आमी व्हडा दोबाच्यान समरमली. ह्या सोलमा वरवीं मनीस कुळाक नवो बरवासो मेळ्ळो, नवें जिवीत मेळ्ळें. तेच भाशेन ह्या आवयन देवाचो उपकार जावन ह्या आपल्या भुरग्याक जिवीत दिलें, तिचें जिवीत राखलें आनी सांबाळलें. भाव भयणीनो, आयचो विशय देवा माते भाशेन देवाचो उपकार जावंक आमकां किरीत उलो मारता. आनी सायबीण माय ह्या आमच्या मुणयारपणांक आमकां देख दिता. आनी तशेंच आज देवाचें उतर आमकां जायती स्फूर्ती फावो करता. सायबीण मायचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमच्या जिवितान 3 कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर देवाचें मुखामळ आमकां शांतीचो आशिर्वाद दिता तसलें. देव मनीस कुळाचेर शिराप घालिना. देव मनीस कुळाक किरीत आशिर्वाद दिता.